गोंय सरकारची मागणी जी आसा ती संयुक्त पाहणी करपाची ती कर्नाटकान अमान्य केल्लेली आसा। कर्नाटक सरकार तेका आडमेळे निर्माण करीत आसा आणि एकंदर गोंयची बाजू जी आसा ही लंगडी पडलेली आसा। ज्या पद्धतीन हो विषय आमच्या एकंदर जलसंपदा मंत्रालयान जे वेगवेगळे सदस्य ह्या प्राधिकरणाचे प्रतिनिधित्व करता त्यांच्यानी मांडपाक जाय त्या पद्धतीन ते मांडलेले ना। सर्वोच्च न्यायालयान सुद्धा आमची याचिका जी आसा ती याचिका आयज मेरेन सुनावणीन येवंक ना। एकदाच येयल्ली पूण त्या संदर्भात त्या उपरांत ह्या सुनावणीच्या संदर्भात आमकां कांयच स्पष्ट जाल्लें दिसूंक ना। आणि एकंदर हो विषय जो आसा गेल्या 5 वर्सां सावन हे उदक जे आसा हे कळसा नाल्यांतले उदक जे गोंय वाटेन येवपाक जाय ते पावसाच्या दिसांनी निवाडो जो आसा त्याची कार्यवाही न जाता उदक जे आसा हे कर्नाटका वाटेन वचत आसा। अवनूय परते ते पावसान हे उदक मलप्रभेच्या पात्रान वयताले आणि कर्नाटकाक त्याचो लाभ मेळत रावतालो। आणि एकंदर हो विषय जो आसा हो विषय आम्ही ज्या पद्धतीन घेवपाक जाय आमच्या एकंदर वकिलांनी त्याचो पाठपुरावो करपाक जाय आसलो ते जायना। आणि ताका लागून हो विषय जो आसा तो भिजत पडलेलो आसा आणि एकंदर हातूंतल्यान गोंयची नुकसान जी आसा ही चडान चड जावपाची आसा। गोंय सरकारान ह्या विशया कडेन गांभीर्यान जर लक्ष दिवंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की म्हादयची जी अर्दी लढाई आमी हरलेल्या वाटेर आसा ती लढाई हाच्या फुडें आणखी कर्नाटक तीव्र करून गोंयांक एकंदर म्हादयच्या संदर्भात लढोवपाच्या तयारीक लागलेले आसा।